नमस्कार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. मुरगांव पालिकेचो कोयर प्रक्रिया प्लांट जावन रावला व्हड समस्या. थळाव्यांचे भलायकी आनी पर्यावरण धोक्यात. एमएमसीन प्रश्न घालपाचो जाग्यार, मागतात लोक. नावेलेचो NH-17 जाला कड्डम. अपघाताची माळ चालूच. रस्त्या पोंचून वचपी गटारांच्यो जाळयो जावन रावल्यात धोक्याच्यो. सरकारी कामाच्या पद्दतीचेर नावेलकार फुर्योज. कळंगूटचो कोयर जाग्यार घालपाक चालीक लायतले सगळ्यो यंत्रणा. कळंगूट ग्रामसभेचो थाराव. राज्यांत लासून गोबर जाल्ल्या खोपकारांक दितले लुकसाण भरपाय. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कोयरा वरवींच कोयराच्या प्रश्नांच्यो राशी दिसामाशी वाडत आसा. मुरगांव बंदर प्राधिकरण हॉस्पिटला लागसार आशिल्लो मुरगांव पालिकेचो कोयर प्रक्रिया प्लांट एक व्हड समस्या जावन रावला. लोकांचे भलायकेक आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जाला. हॉस्पिटला लागसार कोयर उडोवपाचे करणेचेर MPA अध्यक्ष वेंकट रमण अक्कराजून हुस्को उक्तायला. आयच्या दिसा गार्बेज ही मोठो प्रश्न आसा. मुरगांवची गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार पळयत जाल्यार गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी ही पायलअप कारण म्हणजे एकूच की हांगा जी गार्बेज आहा ही ट्रीट जायना. वेट गार्बेज जी येता ती हांगासून सालिगांव थोडी धाडटात, पण ते तीन ट्रक धाडल्या कारणान उरलेली गार्बेज हांगाच पडून आसता आनी त्याच्या खातीर जी गार्बेज लोकांच्या दारान वयता जावं थिंगासून जे जनावरां आहात जाय कुत्रे माजर या गोरवां ही तेंचे ओडून ती दारां मेरेन वता. बिकॉज सायडीकूच एक हॉस्पिटल आहा आनी तशें लोकेलिटी आहा आनी त्याच्या खातीर हो वास आनी ह्या जनावरांचो तांकां त्रास भरपूर जाता. तेंची MPDA चेअरमॅन आनी एज वेल एज लोकल्सांची मागणी आहा की ही गार्बेज जी हांगा डंप करता ती बेगीनच्या बेगीन क्लियर करची एज वेल एज ट्रीट करची. गार्बेज हाडली आनी घातली म्हणून प्रॉब्लम ना, पण ती ट्रिटमेंट आनी हांगासून शिफ्टिंग करपाची गरज आसा जेणे करून लोकल्स एज वेल एज हॉस्पिटल आहा ताका हेचो त्रास जावचो न्हू. आनी जे हांगा जो मेन रस्तो आहा तेचेरूय ती गार्बेज पडल्या कारणान हो रस्तो एकदम बाद जाल्लो आसा. तेन्ना मागला तेंच्यांनी की ही गार्बेज आनी एज वेल एज हो रस्तो मेनटेन करचो MMCन, ना जाल्यार तांकां खंय तरी आपले स्टेप घेवचे पडटले अशें तेंचें म्हणणें आहा. जे प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा पळय हेंच्यांनी एक क्लियर कट प्लॅन जो आसपाक जायो. सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट म्हणटा तो गार्बेज प्लांटाचेर आसा. तो तेंच्यांनी केन्नाच करूं ना. हिंगा ऑलमोस्ट 20 ते 22 वर्सांचो गार्बेज टॅक असोच पडलेलो आसा. त्याच्या खातीर हिंगा MPD हॉस्पिटल वीच इज एन 100 बेडेड हॉस्पिटल. आमकां चिकालीम हॉस्पिटलाची सुद्दां गरज नासलेली. हे जर आमी खंय तरी जॉयंट वेंचरान वीथ MPT गव्हर्मेंट जर चलोवपाचें जाल्यार बऱ्यान बरें हॉस्पिटल चलतालें. बेजिकली टुरिस्टीक प्लेस म्हणटलो जाल्यार एंटायरली आमी बीच सायडीच्या एरियेकूय आसात. सो ताका लागून हो गार्बेजाचो जो इशू जो आसा पळय हो जाता ती बेगीन सॉर्ट आउट जावपाक जायो. आनी जी डेली गार्बेज येता म्हणजे आमी विचार करा की दिसाक एक समज एक 10 टन गार्बेज जर येता जाल्यार ती 2 दिसाच्या भितर सेग्रिगेट जावपाक जाय. आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट गार्बेज प्लांट वीच इज अ प्रायोरिटी. आयच्या दिसान जर कितेंय जर सेग्रिगेशन जर जावपाक जाय सगळ्यांनी प्रायोरिटी करपाक जाल्यार गार्बेज प्लांट. रोड रस्ते बरे वायट जातले पण गार्बेज जर सेग्रिगेट करना वी आर जस्ट क्रिएटिंग डंप आउट ऑफ गार्बेज. Your MPT hospital doctors, everybody is complaining about foul smell emanating from the plant and all. Are you aware of the situation and any effort? I am very much aware. I had visited the place also in the morning. I had discussed with the local MLA also today morning. And he has also promised that he will take it up. And we are also taking up with the local authorities. The issue is that they are dumping, it is a dump yard. Officially it's a dump yard. And they are dumping the waste things there. The issue is they are supposed to take it off also. The municipal corporation, after dumping from the dump yard, they should take it away. That they are not doing. That's why things are fighting. It's a temporary dump. And a dump means it doesn't mean that it will stay there for years or ages together. It has to be moved out. That is not being done. So municipal corporation has to do that. I have flagged it with the local MLA. I have flagged it with, I told my people to write to municipal corporation also. And if it is not done, we will do what we have to do. GOA365 हिरू महाले वास्कोचान. वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेटीत जमनी पोंदच्या उदकाचो वापर, कोयर वेवस्थापन, स्थलांतरीत कामगारांक रावपाची वेवस्था ह्या विशीं मंगळारा वेर्णाच्या थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायलो. सरकार चड उद्देग धंद्या खातीर यत्न करीत आशिल्ल्यान त्याच्या वायट परिणामांक थळाव्यांक तोंड दिवचें पडटलें ताणें आरोप केला. पळयात. गोंय हे इलेक्ट्रॉनिक राज्य जावचें ह्या हेतान गोंयच्या उदरगती खातीर आमच्यो जमनी दिल्यो. पूण गोंय आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट जावपाचे वाटेर आसा.
अशें थळावे लोक सांगतात. वेर्णा आयडीसीक 30 MLD उदक मेळ्ळें तरी उद्देगांनी भुंयगत उदक काडपाक लागून भुंयगत उदकाचें प्रमाण उणें जाता असो आरोप करून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. ते भायर उद्देगांनीच कोयराचे चुकीचे तरेन विलो लावपाक लागून उदका स्त्रोत प्रदुशीत जावपाक लागल्यात, जाका लागून राज्यांतल्या उदका स्त्रोतांक दुशीतताय निर्माण जावपाक लागल्या, जातूंत साळ न्हंय आनी जुवारी न्हंयचो आस्पाव आसा. This land which is there existing today in the Verna industrial estate was forcefully acquired from the comunidades of Nagua, Verna and Lotoli. Nearly 30% of our comunidad village land were acquired for the industrial estate, which was conceptualized as electronic city. But today there are all types of industries. This land has created a lot of nuisances for our villages. Our demography, because of the industries, our demography has changed. I'm not talking much about the demography, but I'm concentrating on groundwater. The major issue that we are suffering today in Verna is groundwater, contamination of groundwater. Now in Verna Industrial Estate there are 172 bore wells. They are extracting groundwater. Though Verna Industrial Estate is receiving 30 MLD of raw water, which 10 MLD is allotted to Verna Industrial Estate, but they are underutilizing this water because of lack of infrastructure by the GOA365. There is no proper planning. Secondly, there are industries that are discharging chemicals into the ground. Now, for your information, that the source of river Sal is Verna, and there are 32 springs which are existing in surrounding the Verna Industrial Estate. All these get contaminated due to the discharge, including river Zuari. थळाव्या लोकांनी वेर्णा आयडीसी खाला परतून हाडिल्ली सुमार 5,000 स्क्वेअर मीटर जमनीची पावणी करपाचो आरोप याचिकादारान केला. पूण खंयच्याय गोंयकाराक 5,000 रुपया स्क्वेअर मिटराक जमीन घेवप कशें परवडटलें, जेन्ना ही जमीन गोंयकारांच्या हिता खातीर आशिल्ली आनी 2,800 रुपयांक स्क्वेअर मिटराक विकते घेवपाक मेळटाली. 5 lakh square meters of land is being auctioned. We are objecting to this because this land which was taken for us was for benefit of Goans so that they start industries. Who can afford to go on auction and bid for a minimum price of 5,000 rupees plus when without auction anybody could get for a rate of 2,800 rupees per square meter in the Verna industrial estate. So this is something very serious. We have sacrificed our land, we have given it for the industries and we are bearing the brunt for doing that good act. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वाऱ्याच्या आनी उदकाच्या प्रदूषणाच्या पातळीचेर नदर दवरूंक ना असोय आरोप थळाव्यांनी केला. स्थलांतरीत मजुरांचो प्रश्न लेगीत ह्या वाठाराक त्रास दिता, कित्याक तर तांच्या राबित्याची योग्य ती तजवीज जावंक ना असो आरोप थळावे करतात. Our villages, you see, are full of migrants. We are worried that all type of sicknesses are coming in our villages like chikungunya, dengue, and there is no control because there is no provision for these migrants to stay. So this is something which is very serious and GOA365 has to think about it. The monitoring of air and ground pollution. They are not doing at the moment. Nobody is doing. The pollution control board is not monitoring. Let me just get into this. The pollution control board is not monitoring. There is hazardous waste that is supposed to be taken and destroyed in Taloja in Maharashtra. I have got one example of Lupin where I have asked under RTI to the pollution control board for 5 years report on hazardous waste that has been sent dispatched to Taloja. And according to that report, only I have been given 3 years report, 2 years they have not even sent that hazardous waste to Taloja. GOA365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. राज्यांतल्या रस्त्याचे अवतिकायेचेर गोवा 365 नदर दवरून आसता. गोंयचे कड्डम जाल्ले रस्ते सेगीतपणान सरकाराचे नदरेक हाडटात. नावेलीच्या NH17च्यो भोयो जाल्यात देखून हांगा दिसपट्टे अपघात घडटात. जाल्यार रस्त्या पोंदसून वचपी गटाराची वयली जाळी तकली वयर काडून केन्ना कोणाचो बळी घेत हाचो नेम ना. प्रश्न जाग्यार घालात, फुर्योज जाल्ल्या नावेलकारांनी मागला. आज परतून एकदां तुमकां आमी रोडाची जी परिस्थिती आसा ती किती जाले कडेन आसा ही आमी दाखयता तुमकां, कित्याक पावस काबार जायत येता आनीक ह्या काल आनी आज पावस म्हणटना
आणि ह्या पावस नासल्या कारणान तुमकां आमी आज रोडाची परिस्थिती दाखयतात. जे हायवे ही नॅशनल हायवे 17 जी 66 मेळटा नावेली साकून, ह्या रोडाचेर तूं जर पळयलें जायत जो डांबोर घातलेलो तो सामको वितळोन गेले कडेन आसा. जशें मेण काडटा ते भशेन डांबोर कडले कडेन आसा. आख्खो रस्त्याचेर घातलो तितलो डांबोर गेले कडेन आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणली जाल्यार हें जें नावेलीची जंक्शन आसा, ह्या जंक्शनाचेर 100 फावट हांगा वॉटमिक्स केलो, 100 फावट हांगा रिपेर केलो, तरी पूण हो कसोय धरना. आज परतो हांगा रोड हो पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आनी तिसरी गोश्ट म्हळ्यार जे आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जी ड्रेनेज मारली तेजेर एक लोखणाची केस घातली आनी तेजे वयल्यान येरादारी जी आसा ही सगळी ह्या हेजे वयल्यान वयता. आमी ज्या टायमार हे घालताले त्या टायमार आमी इंजिनियराक सांगले की हे घातल्यार उरतलें काय कितें काय म्हणून. तेन्ना इंजिनियर सांगपा लागले PWDचे हे सामकें सोल्युशन म्हणटा हेंच आनी हें केन्नाय वचपा ना म्हण. पूण आज तेजी पोट्टी वचोन ते कितें जालें तें पळय, प्रत्येक गाडी गेली की आवाज येता. आनीक इतली भंय दिसता की ती पोट्टी जर उसळून जर कोणाक लागली जाल्यार कितें जायत हें सांगपाक जायना. तेजे खातीर हेंय रिपेर करचें म्हणून मागतात. त्याच बरोबर हे जे रोडाचें काम जें आसा हें करची बेगीनूच, कित्याक आतां पावसूय ना, वतूय पडपा लागले कडेन आसा आनी हे रोड करचे. हे रोड जे पिड्ड्यार जाला हे इतली लोकां त्रास करतात की लोकांली कमर सुद्दां मोडोन गेली. पूण हेजेर PWD ऑथॉरिटी आसा ही कांयच पळयना. हे टेंडरा खातीर हे रोड आतां अशे उडयले कडेन आसा. खंय तरी हे रोड जे आसात हे बरी करून घेवपा जाय आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान कितें तरी सेक्युरिटी अशी म्हण दवरूंक जाय. ना जाल्यार हे अशेच रोड पिड्ड्यार जातले आनी गोंयचो पयसो जो लोकांलो आसा वो अशें करून वेस्ट जातले. कितली म्हूण रोडा खातीर रीण काडटले सरकार हें कळना. फक्त सरकार गोंयच्या लोकांक रिणां दवरतलो काय कितें सगळें, फक्त रीण उरतली काय कितें हें पळोवचें पडटलें. मेंटेनन्स इतली वाडला, ऑयल इतली वाडल्या, चकअप सर्वीस ते वयता आनी कांयच येना. गव्हर्मेंट फक्त लोन काडटा आनी गरीब लोकांनी थांबता आनी मागीर काम कांय ना. रस्ते कितली बरी ना. हांव PWD मिनिस्टर मागता हेजी कडक चवकशी जावची आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयलीं सारकें विश्वासान घेवचें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वॉर्निंग दिवची. आयज एक रस्तो घातलो, हो रस्तो हॉटमिक्स केलो, समज आतां नोव्हेंबरान समज हॉटमिक्स केलो जाल्यार पावस येता म्हणल्यार ही परिस्थिती पळया, रस्त्याची परिस्थिती पळया. अशें जावपाक जायना. सरकार म्हणटा आमी खूब बरें काम करता, हें काम करता, पूण पळोवपाक गेल्यार ही रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली कडेन आसा. अशें जावपाक म्हाजी फक्त मागणी इतलीच आहा सरकारा कडेन जावं PWD मिनिस्टरा कडेन हे रस्त्याचे जे कॉन्ट्रॅक्टराक न्ही तेंचे आपोवन तेंच्यानी वॉर्निंग दिवन आनी काम बऱ्यापैकी जावचें. GOA365 खातीर नावील साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवचे होलसेल नुस्तें मार्केट स्थलांतरीत करपा खातीर जागो सोदपाचो वावर चल्ला. सोमारा SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णा दाजी साळकारान दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली. गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळान म्हटल्यार GSIDCन SGPDA मुखार हो प्रस्ताव दवरिल्लो. 50% काम आदींच पुराय जाल्ले आनीक सुवात जाय आसली. ती पळयतकच बेगोबेग मार्केट प्रकल्प उबो रावप सोंपें जातलें. रिटेलर्स आनी होलसेलरांक विस्वासात घेवनच ही सुवात निश्चित करतले अशें कृष्णा दाजी साळकारान सांगले. आमचे कडेन फाटी आमी GSIDCन आमकां एक प्रपोजल दिल्लो की आमचो जो होलसेल मार्केट आतां काम चालू आसा ते अरावंड 55% वी हॅव हँडेड ओवर टू GSIDC. तो पार्ट कंप्लीट जाला. सो ते म्हणटात की तुमी उरिल्लोय 45% आमकां दिया. सो एका बरोबर आमी फास्ट करता. सो ताच्या खातीर आमी खंय तरी ऑल्टरनेट सायट्स पळयताले. कदंबा कडेन एक पयले आमी, ही आमची पिकअप स्टँडाची ही एक सायट आसा, थंय फाटल्यान फिशरीज डिपार्टमेंटाची आसा, हांगा TCPची आसा. सो ह्यो चारूय स्पॉट पळोवन हातूंतल्यान सगळ्यान फिजिबल खंयची जाता ते दोनी आमदारांक विचारून तांचे कन्सल्टेशन तांचे बरोबर करून आमी करतले. पण हे पिकअप स्टँडार तुमी हो जागो पळयला पण होलसेल आनी रिटेल हो लागीं जावपा ना आनी तेंचे भितर मॅच जावपा ना. न्ही जातलो खंय तरी आमकां कोणाक तरी कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें. पूण सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे जे स्टेक होल्डर्स आसा, रिटेलर्स, होलसेलर्स, नुस्तेकार, ट्रॉलर ओनर, सगळे रांपोणकार, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच एक सायट खंयची तरी आमी डिसायड करता. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. दिवचल नगरपालिकेचेर बाजारांतली कांय दुकानां मोडपाची पाळी आयल्या. नव्या मार्केट प्रकल्पा वेळार 24 दुकानांचे स्थलांतर केल्ले. पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान ही कारवाय केली. गाडे काडिल्ल्यान आता ती सुवात पार्किंग खातीर
वापरपाक मेकळीक जाल्या. बाजार संकुलाच्या उक्तावणा वेळार 24 दुकानांचे स्थलांतरण जाल्ले. आता 18 दुकानां नव्या संकुलात स्थलांतरीत केल्यात. ही 18 दुकानांय वेगीच उडयतले अशें दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. चीफ ऑफिसरान सगळें इन्स्पेक्शन करून तेणें निर्णय घेतला की तो ऑलरेडी तेणें म्हाका दिसता चेईक आनी एमीक इन्स्ट्रक्शन दिला की कितें ते एस्टिमेट करा आनी मागीर समजो दात घालतले डिमोलिश करपाक. 18 आमी शिफ्ट केल्या, 6 उरल्या. तेंचे मातशे थोडे डिफिकल्टीज आहा, प्रॉब्लम आहा, ते सॉल्व जाले की तांकां भितर आमी हें करता. 24 शॉपां न्हू सगळी, ऑल टुगेदर 24. ते 18 आमी शिफ्ट केल्या. आता 18 डिमोलिश करतले, बाकीचे आसा ते दवरतले. तो पार्किंग न्हू ती एरिया, पार्किंग ती टेम्पररीली आमी दिल्ले ते मोडूकूच जाय न्हू. काय ना, सीओ सरान काल वचून बरे प्रॉम्प्ट एक्शन घेतल्या, इन्स्ट्रक्शन दिला तांकां एस्टिमेट करपाक आनी कामाक लागतले. बेगीतले बेगीन आमी ते हें करता. मजगती गाड्यांचे शिफ्टिंग जाल्या बरोबर पोरणे सुवातेर आशिल्ले गाडे ताबडतोब काडून उडोवचे आनी ती सुवात पार्किंगेक मेकळी करून दिवची अशी मागणी फुडें आयल्या. आमी हांगासर पळयता हे बारीक बारीक गाडे आसा, हे गाडे सध्या बंद आसा. तेन्ना हे बंद गाडे ह्यान पयलीं म्युन्सिपाल्टीन हे हांगासर व्हडली बिल्डींग बांदलेली, त्या बिल्डिंगेक बांदच्या खातीर तांकां हांगासर शिफ्ट केल्ले. आतां ऑलरेडी ह्या गाड्यांनी जे कोण आसले तांकां ऑलरेडी म्युन्सिपाल्टीन तेंच्या ओरिजिनल जाग्यार तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. आनी तेन्ना हांगासर जे हे गाडी आसा आनी एम्प्टी स्पेस आहा फाटसून, आमी हांगासर रावल्ल्या कारणान, हांगासर आमी पळयल्ल्या कारणान रातची हांगा भरपूर गैरकृत्य कामां चालू आसता. तेन्ना आमची म्युन्सिपाल्टी कडेन इतकेच मागणी आहा, कित्याक आतां तुमचें हें काम जाल्लें आहा तेन्ना हे हांगासरले गाडे उडोवन हांगा सामकी पार्किंग एरिया करपाची. कित्याक सांग, ह्यान फुडें मोठी कितें घडपाक जायना, ह्या खातीर आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन मागणी आसा की म्युन्सिपाल्टीन ताबडतोब हें आसा ते डेमोलिश करचें आनी टोटल एरिया ही पार्किंग कशी दाखोवपाची. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कळंगूटचो कोयर हो 365 दिसाच्या समस्या जावन रावल्या. हो प्रश्न जाग्यार घालपाक सगळे तरेची यंत्रणा चालीक लावची असो थाराव कळंगूट ग्रामसभेन घेतलो. लोकांच्या मालकीच्या आस्थापना करात 30% सूट दिवपाचो आनी ज्यांचो खोपी लासून गेल्यात तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. कोयराचो प्रश्न जाग्यार घालपाक कळंगूटचे 3 झोनात वर्गीकरण केलां. प्रत्येक झोनात प्रभारी व्यक्तीची नियुक्ती केल्या. तो घराघरांत वचून कोयर एकठांय करपाचेर लक्ष दितलो. तशेंच शाळांनी जागृताय घडोवन हाडटले. पंचायतीन थळाव्या पर्यटकांक धादोशी करपाचें थारायलां. आस्थापन परवानो कर 30% कमी करून आनी तिवाडो हांगा लागिल्ल्या उज्याक लागून जांच्यो खोपी लासून गेल्यो अशा 7 जाणांक लुकसाण भरपाय दितले. आमची ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक आमी खूब इश्यूज हाडलेले आनी आमी कितें प्रोग्राम केले ते. फर्स्ट वी वॉन्ट कालांगूट शूड बी गवर्न बाय कालांगूटकार जाल्ले, हे डिसिजन घेतले आमी. सेकंड आमी कितें केलां की गार्बेज इशू इज अ मेजर इशू एंड सॅनिटेशन, हे दोनूय इशू आमी 100% आमचे 60% आमी आमचो बजेट तेका घातलेलो आसा, 60%. सो हेजेर आमकां कितें केलां आमी 3 फेज केल्या. झोन 1, झोन 2 आनी झोन 3. हितून एक एकलो मनीस 3 वाडे पळयतलो तो आनी एक मॅनेजर ऑर सुपरवायझर आसतलो आनी तेज्या अंडर 22 कामदार आसतले आनी आमची हाऊस टू हाऊस कलेक्शन आसतले. सो हेजे वयर आमी दीस इज वन थिंग. आनी सांजच्या आदेसा तेच कामदार स्प्रेइंग करतले फॉर डेंगी ऑर मलेरिया अबेट घेवन. आनी एक इशू आहलो आमकां कटिंग ऑफ बुशीस. सगळे आमी स्टार्ट केले, सगळ्या वाड्यांनी कटिंग ऑफ बुशीस केले आनी आयज पासून म्हाका दिसता अजून पासून चालू आहा ते कटिंग ऑफ बुशीस. मागीर आनी एक आहा, आमी स्कॉलांनी एकलो भुरग्याक आमी घेतला हू वील गो टू द स्कूल्स एंड ही वील इन द असेंब्ली टेल द स्टुडंट्स दॅट बाबा हाऊ टू सेग्रिगेट द गार्बेज एट होम. आनी आमी प्रिन्सिपला कडेन एक 10 मिनटां मागल्या इन द असेंब्ली आनी दीस वील गो ऑन एंड ऑफ लायक फॉर आतां ह्या फुडें म्हयन्यान 2 फावटी वयतले ते स्कॉलांनी आनी असेंब्लीक सांगतले 10 मिनटां मागल्या आमी आनी अशें करून आमी गार्बेज रिडक्शन करतले. सो आय एम थिंकिंग
that the garbage will be reduced by 90% in Kalangut. That is where I want to make garbage free Kalangut again. It was earlier, yes, but right now it is in the mess. तिसऱ्या सुवातेर आमी 30% डिस्काउंट दिलेलो आसा फ्रॉम द नेक्स्ट इयर फॉर ऑल द एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स हू आर फ्रॉम कालागूट ओनली बिकॉज कोविड टायमार आमचे सगळे पयशे घेतलेले 100%. सो आमी बसून तेन्ना सरपंचाक सांगलेले बाबा आमकां कितें पयशे कित्याक आमचे लागीं सगळीं रेस्टॉरंटां बार ऑर कितें आहलें तें बंद आहलें. तरी पूण आसा सगळे पयशे फारीक केलेले आमचे. सो आतां आमी कितें केलां ह्या वर्सा म्हणजे फुडल्या वर्साक एकूच वर्स 30% आमी डिस्काउंट दितले. कित्याक सबसिडी कित्याक लोक खरेंच त्रासान पडलेलो. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. बुधवारा राज्यांत वत पडटले अशें आसलें तरी कांय वाठारांनी पावस पडटलो, पूण हवामान चडशें सुकें उरतलें. वाडटी गरमी आनी दमट हवामाना खातीर दनपारां चडावत तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार पावतलें. बुधवारा सांजवेळार उणें तापमान 23 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. अशें आसलें तरी हवामान गरम उरतलें. दर्यादेगेर वाठारांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना, जाका लागून बोट धन्याक दर्यांत नुस्तेमारी करपाची मेकळीक दिल्या. पूण अचकीत पडपी पावसाक लागून लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. कांय वाठारांनी हलको पावस, वातावरण सुकें, चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.